पंचाचे पळय आतां हांव स्वता हांगासर 2-3 फावटी येयलो आमचे पळय कितें दिवपाक एप्लिकेशनां सरपंच ना विचारल्यार ते सांगता सरपंच बरी ना ताका आमी विचारलें डेप्युटी सरपंच ना डेप्युटी सरपंच बसोंक सोदिना हे तेंचें उलोवप म्हण हांव म्हणटा कितें जर तर अशें जर तुमचे कडेन जाता तुमकां डेप्युटी सरपंच जर बसोवंक मेळना आनी डेप्युटी सरपंचूय जर ना जाल्यार हें कितें चल्लां आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 म्हयने जाले सरपंच ना डेप्युटी सरपंच पंचायतीक ना तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां हे जे लोक आसा ही पंचायतीन इरेग्युलेटरी चल्लेली आसा आमी काल एनावन्समेंट जेन्ना मारलो हे सगळे चोर म्हणून पंचायत मेंबर पूण आयज हे चोर न्हू म्हणून दाखोवंक पळय आमचे हे थोडे मेंबर हांगासर पंचायतीचे येयल्ले आसा आनी ते स्वता सांगता कितें बाबा आमी हितून ना हे जे रेजोल्युशनां पास करता हे 6 जाणूच करता हे पळय बाकीचे रुलिंगान आउट रुलिंगाच्या भायर आसा ते हांगा आमकां आयज प्रेजेंट जाल्ले आसा म्हणून आमी आयज समजता हे जे करता हे 6 जाणूच करता इवन ते नियाजाचें कितें चल्लां तें तुमी पळयलां आसतलें रोडाक कित्याचें कितेंय चल्लां MFC म्हणून थंय येयलें आनी तेंय कितेंय चल्लां असल्या प्रोजेक्टांक आमी सदींच ऑब्जेक्शन केल्लें आहा मेगा प्रोजेक्ट हे आमकां केन्नाच नाका बारीक ल्हानशे बंगले बिंगले प्लॉट विकून केल्यार जाता म्हणून अशें आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें म्हणल्यार असले मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका हांगासर पयलेच रस्ते बारीक आहा गार्बेजो व्हडलो इशू आहा लायटीचो व्हडलो प्रॉब्लम आहा वॉटर सप्लाय सारकी ना आनी अशे प्रोजेक्ट येत जाल्यार हांकां उदक कितकें वतलें लायट कितकी वतली गार्बेजीचो परत हांगासर व्हडलो इशू पयलेच आमच्या हांगासर शांतापणान बीन रस्त्यार लोक गार्बेज उडयता आनी त्रास जायत आसा आनी लोक सगळे सफर जाता म्हणून आमी हेंचेर मेगा प्रोजेक्टांक केन्नाच सपोर्ट करून आनी करचेय ना दिल्लें म्हणल्यार हे 6 मेंबर आहा ते सदींच आपणाची दादागिरी हुकुमशाही करून असल्या प्रोजेक्टांक प्रोत्साहन दिवन पास करीत आसता ते कशें करता खंयच्या कायद्यान करता हेजेर चवकशी जावची आनी ह्या मनशाक म्हाजो सदींच सपोर्ट आसतलो आनी हांव तेंच्या वांगडा सदींच रावतलो आनी हे लोकांच्या बरोबर रावतलो लोक कितें बरें करता लोकांक कितें बरें जाय तें आमी करूंक जाय